सो जस्ट झाले बाबूक ऑइल लायले आता हो धाकटो एका एका तेल लायक आपल्याक अच्छे से लगाव सर पे मुंह पे पाव पे पीछे आगे कालच्यान लागला आपल्याक मसाज कर खंय म्हणून आयज बेगिना उठला आणि बसला उसका पापा कहाँ है? अबे आने कॅमेरामॅन येलो व्हिडिओ काढपाक अंडरवेअर घातल्यानी व्हिडिओ काढल्या मागीर हे आता खबर आहा ताका लागून हांवें कॉपीरायट कितें येता मागीर प्रॉब्लेम जाता मागीर ताका लागून म्हणटा मातशी लांब चिड्डी घाल म्हटलें अच्छे से मसाज करो बरो न्हिदतलो आमचो तो बाबू तर न्हिदना सोड काल सेम केलें तेणें रातभर जागरण सकाळी बरो न्हिदलें हांवें मम्मी म्हटलें उठ म्हटल्यार उठय म्हटलें कित्याक ती मसाज करपाक येता न्ही उठय म्हटलें अशें पांया काड्या म्हणजे खाजकुली केले न्ही उठटा मागीर तो कितलो व्हडलो बॉम्ब फोडू भायर उठना बाबू रातचे आवय काल नाका गेलें तेणें खरेंच आं शी म्हाज्या तोंड्या कळ आसतलें न्हीद ना म्हणून फूल नायट जागे आसता हांव अशें ते खंय ड्युटी करून गेल्या भशेन वॉचमॅनचे हय जेन्ना हांव हॉस्पिटलासून येयल्लें पळय तेन्ना म्हाका फाट दुखतालें बसूंक जायनालें जेन्ना तिणें मसाज केलें पळय बॅकाक तेन्नाच्यान आयज पर्यंत न्ही म्हाका बॅक पेन ना मालूम है जब से मैं हॉस्पिटल से आई थी ना तब पीठ दर्द कर रहा था बाद में आपने मसाज किया तब से आज तक कोई ऐसा दर्द नहीं है अच्छा लगा तो ती बरी करता मसाज फाटल्यान सो तेन्नाच्या आयज पर्यंत म्हाका दुखना फाट जेन्ना हॉस्पिटलासून आयलें पळय इतलें दुखतालें म्हाका अशें बसूंक जायनालें न्हिदून रावतालें हांव ती बरी करता मसाज फाटल्यान सामकें बरें दिसता जालें मरे ओके तर आतां म्हाका तें ऑयल लायता ओके मागीर मेळटा तुमकां फिश व्हरून दवर थंय फिश चाहिए फिश नाका आमकां तेका बाबूचे कपडे सुकयचत व्हरून दवर हांव सुकयता तूं सुकय नाका व्हरून दवर तो पळय थंय जस्ट नाले आड पडले झॅम उबो रावला आनी एका हांवें काम दिलां रे तो पळय ताका हालें म्हटलें उठ्ठा मातशें मातशें जागो जाता ए हांव सुरू कर मातसो मातसो जागो जाता आनी परत न्हिदता हांवें ताका मातशें हालें म्हटलें पाळणें जस्ट शिवचे वाट पळयतालें ताका म्हटलें कितें नुस्तें बीन कितें हाड म्हटलें पळोवया आजून येवना तो ताका वाट पळयता हांव सो मम्मी थंयसर रांदता सो तुमकां हांवें सांगलेलें काल हांवें एक तुमकां ड्रिंक शॅर करता म्हणून आयज सो आयज करचें ना हांव कित्याक मेथीची पेज आसा ताका लागून सो फाल्यां करतलें हांव तें मेथीची पेज आयज सोंपतलें जस्ट थोडेशें आसलेलें तेंच खालें हांवें सो फाल्यां तुमकां तो शॅर करता ड्रिंक ओके तर फाल्यां करतलें हांव ड्रिंक तुका न्ही तें म्हाका ओके सो मागीर शिव येयली की पळोवया कितें नुस्तें हाडटा पळोवया नुस्तें नाल्यार जेवण वचना पयलीं सो आयज फ्रायडे मम्मी खायना सो म्हटलें कितें लेपो बीन कितें हाड म्हटलें कित्याक बांगडे इसवण बिसवण असलें बिसलें खावंक जायना न्ही म्हाका आवडटा सो लेपो नाजाल्यार कितें सोंदाळे बीन तें सांगलां हांवें फीश मार्केटान गेलें की म्हाका कॉल कर मागीर सांगता कितें हाड म्हणून ओके मागीर मेळटा तुमकां अशें एक न्हिदता जेम काडया मरे हय हेका आयज बरें मालीश केलें बरो न्हालो तिका सांगलें हांवें तूंच तिका नाळे म्हटलें हेका बरें नाळयलें गरम उदकान न्हू रे आनी फाल्यां परत कर काय हांवें ओगी राव म्हटलें आयज एकूच दीस ओके बरी दिसलें मरे हय ओके गरम उदक घालूंक जाय नाल्यार तेर वचना न्ही तें ताका लागून ओके तर मेळटा तुमकां मागीर ओके इल्लो उठलो हांवें तुमकां म्हटलेलें न्ही हांव एक जॅम काडटा म्हणून हांव जॅम काडटा सुद्दां उठलो शिवनाथ आयलो नुस्तें घेवन म्हटलें ताका घेवन बस म्हटलें हांव नुस्तें क्लीन करता तर सांगलें येतना कट बीन करून हाड म्हणून म्हणजे क्लीन करून हाड म्हटलेलें हांवें क्लीन करूं ना कित्याक बारीक बारीक नुस्तें तेमी क्लीन करना तो पळय ताका थंय घातला ते तुमी न्ही मुड्डोशी क्लीन करूं ना खंयचे हाडले तो क्लीन करता न्ही आवय देवा आतां म्हाका आतां क्लीन करूंक जाय हे हाडलें हांवें क्लीन करून हाड म्हणून हय आतां म्हाका क्लीन करपाकच करूं हांगा देड जाली हांगासर ना हांव करता हे पळयात सो मुड्डेश्यो हाड म्हणलें ताका आनी वेल्ली आतां हें वेल्ली क्लीन करूंक जाय म्हटल्यार टायम जातलो आनी कितें हाडला सुंगटां हाडला ओके सो हें क्लीन करता मागीर मेळटा तुमकां सो चला टायम जालो 2:30 नुस्तें फ्राय करता हांव तो आजून न्हिदोंक ना सकाळीं 11 न्हिदलो तो 12 उठलो आजून ताका न्हीद ना स्वीट करतना न्हिदता मागीर तुमकां सांगलें न्ही शिवताचें हेंच काम पळय
ताका वचूंक जाय काय कामाक हांवें म्हणलें धर म्हटलें हांव बिगिना बिना फ्राय करता नुस्तें चला आयज बरें वत पडलां अशें वत पडलें न्ही बांगडे खूब येता खंय अशें आई म्हणटा बोटीर तो मुड्डूशे कितले 1300 खंय इफ जाल्यार म्हाका फोनार सांगलें न्ही अशें रेट आहा म्हणून हांव ताका सांगपाचें हाडनाका म्हणून आतां नुस्तें येयना न्ही आनी हांवें चड कांय खावूं शकना ताका लागून असले वेल्ल्यो संदाळे असले खावपाचे पण वेल्ल्यो हाडटणे हांवें म्हणलें मम्मी फ्रिजीन दवर संडे जातले आनी आयज बरें वत पडला भायर ताका लागून कपडे बी बरे सुकतले आनी मम्मीन हांगा सलाड केला कोशिंबीर केला दही घालून तो हें पळयात कोशिंबीर केला आनी हें केला वांगीची भाजी सुका शिवनाताक तुजे फेवरेट केला आयज ब्रिंजॉल भाजी पीनट घालून ताका तें आवडटा तो खातलो आमी हांव खावचें ना चपाती वांगडा बीन बरें तें खावपाक तो ब्रिंजॉल आसलेलें म्हणटा करया म्हटलें ओके चला उगी आनी तो खेळटा 5 मिनटां खेळटा तें सुरू तर हांव नुस्तें फ्राय करता तो जालें हांगा नुस्तें फ्राय करून न्हिदला की उठला आसा खेळटा उगी आसा न्ही चला तो उगी आसा जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला तो जस्ट आतां न्ही स्नेहा येयल्ले तेन्ना हांव हॉस्पिटल आसतना तुजो हजबंड येयल्लो आमकां पळोवपाक ते नासलेले ते गेल्ले गांवान सो ते आयज येयल्ले मेळपाक सो आमकां हुटी भरले म्हाका आनी बेबीक न्ही पांयांक चेन चांदीचे आनी कमरेक हें चेन सॉरी कमरेक चेन आनी पांयांक ते घालता पळय ते बरे आवाज बीन येता सो आतां घालूंक काय फायदो ना सो आमी बीन तेन्ना नेम दवरलेले पळय तेन्ना फंक्शनाक पांयाचे केल्लेले मागीर कमरेक गळ्याचे हाताचे चांदीचे केल्लेले सो आतां घालून काय फायदो ना की आतां बारीक आहा न्ही ताका लागून सो 1 मंथ 2 मंथ जालें की मागीर घालतलें आमी ताका ओके सो आयज न्ही आतां हांव येयला किचनान करपाक सूप करपाक येयला सूप करया म्हटलें पावस पडटा आयज तरी पावस नात ओके करून तुमी पियात नाशण्याचें सूप करता आयज हांव ओके सगळ्या रेडी करून दवरला आनी तो उठला मम्मी घेवन बसला जस्ट आयज न्ही 3 न्हिदलो तो आनी उठत ना 7 जाली उठत नालो सो हांवें ताका उठयलें आनी ताका फीड केलें सो आतां मम्मी घेवन बसला आतां अशें कितें करता ताका उठयलें न्ही ताका लागून ते चड वेळ अशें न्हिदप तें बरें न्ही तांकां मागीर फीड करचें पडटा परत मदीं मदीं तो उठलो आतां मम्मी घेवन बसला ओके सो दाखयता तुमकां सूप करपाक कितें लागता तें सो हांगासर न्ही हांव घालता 1/2 कप रागी फ्लोर नाशण्याचें पीठ आनी 1 कप घालता हांव उदक हें नॉर्मल उदक आं थंड उदक आनी घालून आमकां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय बरें ताका मिक्स करून घेयात लम्स बीन जावंक जायना म्हणजे गुटल्यो बीन जावंक जायना सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस सो आतां घालता हांव 2 धाकटो चमचो तेल सो आतां घालता 1 इंच सिनामन स्टीक सो आतां घालता हांव लसूण एक 3-4 हांवें चॉप करून घेतला लसूण घालता आले घालता जस्ट थोडेशे 2 चिली हांवें चॉप करून घेतला ते घालता जस्ट ताका न्ही एक ताका न्ही मातशें फ्राय करून घेया चड अशें लसूण न्ही ब्रावन करनाका
सो आता घालता हांव अनियन. हांगासर एक धाकटोसो अनियन हांवें चॉप करून घातला ते घालता. कॅरेट घालता, बीन्स घालता, मशरूम घालता. जे भाजी तुमचे कडेन अवेलेबल आहा ते तुम्ही भाजी घालून न्ही हे करू शकता. ग्रीन पीस घालता. तो ग्रीन पीसनी जस्ट हांवें 2 धाकटो चमचो घेतला आणि स्वीट कॉर्न घेतला हांवें एक 2 धाकटो चमचो. सो आतां न्ही फ्लेम हाय करात आणि हाय फ्लेमीन ताका न्ही बरें फ्राय करून घेयात. अशें क्रंची जावंक जाय, चड ताका ओवरकूक करनाकात. बरें फ्राय करून घेतला. सो आतां हांव घालता कॅबेज. कॅबेजने हांवें एक व्हडलो चमचो घेतला आणि मातशें ताका 1 मिनटां परत ताका हाय फ्लेमीन न्ही आमी फ्राय करून घेवया. सो आतां आमी घातलें उदक. सो हांगासर न्ही हांव 4 कप उदक घेता. सो हो मेजरमेंट कप हांव 4 कप उदक घालता. सो हांगासर हांवें 4 कप उदक घातलां. बरें ताका मिक्स करून घेयात. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें एका मिक्स करून न्ही आमकां हें आतां एका बरें बॉयल हाडूंक जाय. सो हें पळयात उदकाक न्ही बॉयल येयल्लें आसा. सो आतां आमी घालया रागी जे आमी मिक्सर केल्ले पळय आनी घालच्या पयलीं न्ही ताका अशें बरें मिक्स करून घेयात. मिक्स करून ताका घालात. आणि बरें ताका मिक्स करून घेयात. आणि हेतून न्ही कॉर्नफ्लावर मिक्सचर बी घालपाची गरज ना थिकनेसा लागून. कित्याक खबर रागी घातले न्ही ताका ऑटोमॅटीक थिकनेस मेळटा. हे पळयात. ओके, आतां हे रागी घालून न्ही आमकां एक जस्ट 2-3 मिनटांनी एका बरें बॉयल करून घेवया. हे पळयात बरें बॉयल येयल्लें आसा. आतां आमी घालया एक व्हडलो चमचो लेमन ज्यूस आनी स्प्रींग अनियन. हांगासर न्ही सूप रेडी. सो बरें मिक्स करून घेयात. तो हांगासर सूप रेडी. हें पळयात. तो सूप जाल्ले आसा. पितली मागीर आमी. ऋतू गेला भायर खेळपाक येवंक ना. सो आतां हांवें व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. मम्मी थंय घेवन बसला किरकिर करता सारको. ओके, सो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जर लायक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. आई जरा बाय म्हण. बाय म्हण. बाय. आईची ड्युटी आहे. चला बाय.